नमस्कार. आज हांव ह्या व्हिडिओत गव्हा पीठ आळून चपाती कशी दाखयता. ह्या पद्धतीन 10 मिनिटातच सॉफ्ट चपाती रेडी करचे जाता. हांगा हांव 1 कप उदक होऊन करचे दवरला. 1 कप उदकाक अर्ध चमच मीठ घाले पुरो. उदका गजगज येईल की 1 चमच तूप घालका. तुपा जाग्यार खंयची दुसरी तेल घाल्या बी जाता. 1 कप उदकाक 1 कप गव्हा पीठ घेवका. आता उदका गजगज येईल की गव्हा पीठ बी तातूं घालका. आता का गुळी पडनशी समाकन गव्हा पीठ आळून घेवका. गव्हा पीठ पुरा आळून जाल की गॅस बी बंद करून घेवका. पीठ होऊन आशिल तेन्नाच 1 चमच तेल नाजाल्यार तूप घालका आणि बरें हातान मळून घेवका. सुमार 4-5 मिनिट तरी पीठ बरें मळून घेवका. ताजेन चपाती एकदम सॉफ्ट जावन येतात. पीठ रेडी आसा. आता मी चपाती करचे वरी हाची गुळी करून घेवका. हांगा दिल्ली मापात 7 चपाती गुळी जालात. मीडियम साइजीस केलात. हाका सुकी पीठ लावून जात तितले पातळ फुलकी लाटील वरी चपाती लाटून घेवका. पुन्हा तव्याचेर चपाती बरीकन भाजून घेवका. चपाती पहिले दोन्ही वटेन कलर येतपर्यंत सुकी भाजून घेवका. दोन्ही वटेन जरा कलर आयलेशी दिसली की वयल्यान तूप लाया. ताजेन तूप करपना आणि आमगे चपातीक बी तुपाच बरो परमळ येता. सॉफ्ट चपाती जाय जाल्यार गव्हा पीठ जरा पयलीं घालून दवरचें पडटा. पण ही आळेल पिठाची चपाती 10 मिनिटात रेडी जातात आणि एकदम सॉफ्ट बी जातात. हे नवीन टायपाची चपाती ट्राय करा. कशी लागत म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.